नोवेनेच्या दुसऱ्या दिसा आमी आसाव. आयची देवस्तुती आमकां आमचे समर्पण करून आंतरीक सुटकेचे पैण सुरवातूक उलो दिता. आयचो 8वाचो विशय आसा समर्पण कर तुजें पयलें मेट जैताचें. समर्पण म्हळ्यार आपणाचें मुळ्ळें सोडून दिवचें. म्हजो अधिकार, म्हजी सामर्थ्य, म्हजो वैभव आनेकल्याच्या हातांत दिवचो. हेंच हें संवसारी जेजूनी केल्लें. सैबान तो देव तरी त्या समासंपणाक तो लबदोन रावलो ना. बगर मनशा सारको जावन गुलामाचें रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो. मनशा रुपान तो दिश्टीक पडलो. आंतरीक सुटका जोडूंक आशेंतल्यान पयलें करिजे जाल्लें काम देवाक आपलें समर्पण करचें. कित्याक हें आंतरीक झूज दिसनातल्या आनी दिसच्या संगती मदलें. प्रेरकत्म्यान आमकां ह्या झुजांत मजत करिचे. देखून पयलें तुजें समर्पण कर, मागीर तुका दिश्ट मेळटली. अब्राहमाक मोरयेक एक व्हड मिसावांक आपयलें, पूण तांकां कशें आनी खंय म्हूण विस्तार रावन सांगलें ना. तांणी पयलें समर्पण करिचें पडलें, मागीर तांकां कितें करिचें म्हणलो उजवाड मेळ्ळो. तर म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आंतरीक सुटका जोडचे दिशेन आमी पैण सुरवातला. तर आज आमच्या जिविताचें समर्पण करया. सोमी आमचे वयर आपली पदवी अधिकार चलोव. ज्या कोणें भावार्थान आपणाक देवाक समर्पिला तांणी जिवितांत कितें सोगडावंक ना, बगर नीज ग्रेस्तकाय जोडून घेतल्या म्हणलें समजन धैर्यान मेटां काडया. आयच्या दिसा आमच्या भुरग्या बाळांक बाळूक जेजूक समर्पण तांकां पवित्र आत्म्याची मजत आनी कृपा मागून घेवया. आमची उबारुया, महिमा ताची गावया, स्तुती उसारुया, आमकां ताका हुकूम दिवया. गावया मधुर गितां, गावया मधुर गितां. Usia sumya kamcha Raya kurtia kakuntija Survayami sumya toimulla suya Tachita santos pavya Ullasa chingita gavya. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमी नियाळसो
विशय जावन आसा समर्पण कर तुजें पयलें मेट जैताचें. बाप्तिस्माच्या संस्काराद्वारी एक समर्पीत जिणी जिवंक आमकां आपोवणें लाभलां. पूण आमची जिणी आमी व्हरून पळयली तर समर्पीत जिणेक अडखळ हाडच्यो जायत्यो सुखी आमी आदारल्यात. ह्या सर आमच्या उणेपणाचें ह्या पथकांचें आमी उगडास काडया आनी देवा लागचें आनी एका लागचें बोगसाणें आमी मागून घेवया. आनी आतां ह्या पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून सांगता आमी मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायटा धरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. कापसून पगेवन सदां सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूल करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रितीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नांवाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्या जिवितान ताची गोडसाण साकून दादोशी जावंक आनी सर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली त्या संतोशाची संपूर्ण भरती सोडोवंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. सा पावलान रोमाघरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात. बदलाक तुमची मनां नवीं जावं, तुमचे जिणेचें रुपांतर जावं. तवळ तुमी देवाची खुशी कितें म्हणून सोदून काडूंक पावतल्यात आनी खंयचें बरें देवाक म्हणटा तसलें आनी संपूर्ण म्हणून तुमी समजून घेतल्यात. म्हाका दिल्ले कृपेच्या उजवाडान तुमचे मदल्या प्रत्येकल्याक हांव दांबून सांगतां, तुमचेच विशयांत लेखावर्तें वडपण चिंतून वचनाकात. बगार तुमच्या वडपणा विशयांत चिंतना मी तसो तुमचे भितरलो हर एकलो आपणाक देवान दिल्ल्या भावार्थाच्या मापा प्रकार आपापले वडवीक चिंतू. देवाचें उतर हें. Bhadra Teche
सर्वस्व तुमचे सवय असो. सामार्क प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वर्तमान. आणि आता मनशा पुतान कष्ट सोसची मतबऱ्यांनी प्रधान याजकांनी आणि शास्त्रांनी ताका तिरस्कार करची, ताका जिवेशी मारची आणि तिसऱ्या दिसा ताणें जिवांत उठची गरज म्हणून तो आपल्या शिसांक शिकोवंक लागलो. तितल्या पेद्रून ताका कुशीन आपोवन बेश्टावंक लागलें. पूण तो पाटीसन आपल्या शिसा मुखार पेद्रोक बेश्टावन म्हणलो, म्हजेच आशिल्लो पयसो सैताना, देव चिंता तशें तूं चिंतिनाय, मनीस चिंता तशें तूं चिंताय. उपरांत आपल्या शिसाक आनी लोकांक सांगाता पूण तो म्हणलो, कोणी मनीस म्हजो फाटलो करूंक कुशी व्हरता जाल्यार तो आपणाकच इन्कार करूं, आपलो कुरीस उखोल घेव आनी म्हज्या फाटल्यान येव. जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव वगडायता. जो कोण आपलो जीव म्हजे पासत आनी स्वते पासत वगडायता तो आपलो जीव निजायकी वाटयता. मनशान आपलो जीव वगडावन सगळो संवसार जोडलोच म्हणया, आनी ताका कितें फायदो? आपलो जीव पाटी जोडूंक मनीस कितें दिवंक सकत? देवाचे उतर हे. समर्पण कर तुजें पयलें मेट जैताचें. मगाचे न्हू, म्हजो एक शेजारी आनी बरो मित्र एक बरो चॅस खेळगाडी. आमी सांजेचे जायते पटी सांगाता मेळोन चॅस खेळटले हांव. आनी जायते पटी ताणें म्हाका सोलवयला आनी थोड्या पटी हांवें ताका सोलवयला. ह्याच बरा आयल्या वेळार हांव ताका मेळोंक गेलो आनी ताच्या 12 वर्सांची धूव म्हज्या लागीं उलयतना अशें म्हणाली, हांव आनी म्हजो पापा सद्दां चॅस खेळटा आनी हर एक पटी हांव म्हज्या पापाक सोलवयता म्हणलें तें. हर एक पटी हांव म्हज्या पापाक सोलवयता म्हणटना हांव इल्लो दुबावाक पडलो. इतलो बरो एक चॅस खेळगाडी एका ल्हान भुरग्या मुखार कशें ताणें सोलोवचें म्हणून. देखून हांवें ह्या विशयांत म्हज्या इश्टा लागीं विचार केलो आनी म्हजो इश्ट म्हणलो, हांव सोलवून जैतेवंत जाता म्हणलो. हांव सोलवून जैतेवंत जाता. वय मोगाचें न्हू, एका खेळगड्याच्या रुपार हांवें ताका देखलो तर तो खंडीत जावन थंयसर सोलवता. पूण एका बापायच्या स्थानार रावून हांवें ताका देखलो तर थंयसर तो ताच्या धुवेचो मोग जिखता. त्या संबंदांत तो जैतेवंत जाता. आज आमच्या मुखार नियाळाकाचो विशय ह्याच प्रमाणे आसा. समर्पण कर तुजें म्हणजे तूं सोलवून जैतेवंत जा. इंग्लिशांत लूज अँड विन सिच्युएशन आमी म्हणटा.
समर्पण म्हणलो हो शब्द आयकत आसतना थंयसर आमकां 3 शब्द ह्या एका शब्दांत विंगड करयत. पयलो शब्द जावन आसा अर्पण. अर्पण म्हळ्यार कितें? अर्पण म्हळ्यार कितें की ओपून दिवचें, ओपसून दिवचें. हें एका खुशेन करचें एक सॅक्रिफीस की बलिदान न्ही, पूण कशें जाल्यार की एका दबावाक वळख जावन बायल्या एका फोर्साक ह्या ओत्तडाक वळख जावन करचो तसलो एक सॅक्रिफीस. आमच्या जिणेचेर आमी नदर केल्यार हाजो अर्थ आमकां भोव सोंप्या रितीन मेळटा. आमचें जिवीत कितें आसा तें आमचें न्ही, आमचें थंय आसतो तो प्राण आमच्या जीवदातारांतल्यान आमकां मेळ्ळा. आनी एका पल्याण दिसा हो जीव आमी आमच्या जीवदाताराक ओपसूंक जाय. हें एक असलो एक सॅक्रिफीस, असलें एक बलिदान तुका जाय या वा नाका, पूण तुवें तसलो एक सॅक्रिफीस करूंकूच आसा. हें जावन आसा अर्पण. दुसऱ्यान आसा स्व अर्पण. स्व अर्पण म्हळ्यार थंयसर कसलो सुद्दां दबाव वा फोर्स ना, बगार तुवें खुशेन एका बऱ्या कामा खातीर तुज्या जिवाचो सॅक्रिफीस करचो. स्व अर्पण. आमच्या समाजांत आमी पळयलें तर आयल्या वारांत नोबेल प्रायज मेळिल्लें मलाला जावं पुरो या मेधा पाडकर असलीं मनशां एका बऱ्या सामाजीक इराद्या खातीर आपणाचें जिवाचें बलिदान ताणें केलां. आनी तिसऱ्यान येता समर्पण. समर्पण म्हळ्यार थंयसर सर्वस्व तूं अर्पण करताय, तुजें सगळेंच अर्पण करताय. स्व अर्पणांत तशें जावचें ना. स्व अर्पणांत एका इराद्या खातीर तुजें जिवाचें बलिदान करताय, पूण तुजें सर्वस्व तूं अर्पोवचो नाय. पूण समर्पण म्हणटा आसतना थंयसर सर्वस्व तूं अर्पण करताय. आनी सांगात आस थंयसर एक दैवीक इरादोय आटोपून आसा. देवा खातीर तुजें सर्वस्व तुवें अर्पोवचें. देवा खातीर आमची जिणी अर्पोवची म्हणटा आसतना थंयसर 4 संगत्यो आमकां आमी नियाळूंक आसा, मतीन दवरूंक आसा. देवाक म्हजी जिणी समर्पोवची म्हळ्यार देव तुका खंय धाडटा म्हणून तुका नेणा आसतना तुवें देवाचो पटलाव करचो. देव खंय तुका सांगता थंय वचचें. देव तुका खंय धाडटा म्हणून नेणा आसतना देव खंयसर आपयता थंयसर वचचें. दुसऱ्यान देवाचो वेळ केन्ना येता म्हणली ती खात्री नासतना देवाच्या वेळाक राखून रावचें. तिसऱ्यान देव केन्ना दितलो म्हणली ती समजणी नासतना देवाच्या देण्या खातीर राखून रावचें. आनी चवथ्यान देवाची मांडावळ, देवाचें योजन कितें आसा म्हणून समजन आसतना सयत देवाच्या मांडावळेक कल्तिमान घालचो. पयलें आसा देव खंय तुका धाडटा तें नेणा आसतना देवाचो पटलाव करचो, देवाच्या वेळाक राखून रावचो, देवाच्या देण्या खातीर देव केन्ना दिता म्हणलें कळीत नासतना राखून रावचें आनी देवाच्या मांडावळेक कल्तिमान घालचें. पवित्र पुस्तकांत नव्या सोल्यांत तशेंच पोरण्या सोल्यांत आमी असली एक जिणी जियेल्ली पात्रियार्क आनी प्रवादी आमी पळयता. सांगात नव्या सोल्यांत आपोस्तलांची जिणी, पवित्र सभेच्या इतिहासांत मार्तिरांची आनी सांत बाकिवंत दादल्या आनी स्त्रियांची जिणी आमी पळयल्यार ही 4 हंतां भोव सोंप्या रितीन आमकां पळोवंक मेळटात. पूण हांव हांगासर एकच दाखलो घेता, तो जावन आसा अब्राहमाचो. अब्राहमाची जिणी आमी पळयली तर देव अब्राहमाक सोड तुजो गांव, सोड तुजी मनशां आनी सोड तुज्या बापायचें घर आनी हांव सांगता त्या गांवाक पयण करून वच म्हणटा.
पूण खंयच्या गांवाक वचचें म्हणलें देव ताका सांगिना. पूण अब्राहम बेसरता आनी वेता. सांगता आपोस्तलांची जिणी जेजू म्हणलें ये आनी म्हजो पाटलाव करा. जेजू तांकां खंयसर आपोवन व्हरता म्हणून तें नेणा आसलें जाल्यार तांणी तांची व्याप्त सोडली आनी जेजूच्या फाटल्यान ते पाटलाव करून गेले. दुसऱ्यान देव अब्राहमाक मोळबाच्या नेकेत्रां तितली आनी दर्या वेळेच्या रेवे तितली तुजी संतत वाडयतलो म्हणून बसयता. पूण हो वेळ केन्ना येतलो देव अब्राहमाक कळयना. पूण अब्राहम देवाच्या ह्या बसवणेचेर भरवोसो दवरून जियेता. तिसऱ्यान देव अब्राहमाक तुजे तावन हांव संतत उपजयतलो म्हणून कळयता. पूण ताका एक पूत केन्ना दितलो, एका भुरग्याचें देणें केन्ना दितलो म्हणून देव ताका सांगना. अब्राहम बरवश्यान जियेता. चवथ्यान अब्राहम उतर प्रायसो जाल्लो आनी ह्या उतर प्रायर देव ताची मांडवळ कशें जारी करतलो म्हणलो एक दुबाव. पूण अब्राहम देवाच्या ह्या मांडवळेक खालतीमान घालता. मोगाच्या भाव भयणीनो, म्हाका आनी तुमकां असलेंच एक जिवत जिवंक आज जेजू आपोवणें दिता. आनी आयच्या सुवार्थेंत 4 हंतांनी जेजू आमचें समर्पण करून जैतेवंत जावच्याक उलो दिता. 4 हंतांनी. पयलो हंत जावन आसा जेजू म्हणटा जो कोण म्हजो पाटलाव करूंक कुशी व्हरता. म्हणजे जो कोण आपणाचें समर्पण करूंक कुशी व्हरता. आमकांच जेजूच्या पाटलाव करूंक समर्पणचें म्हळ्यार हांव अस्कत म्हजेच ते की हांव कितेंय करूंक शकना म्हणलें वळखून घेवचें आनी सांगात आस हांव पाटलाव करता तो सोमी बळवंत आनी ताच्या सांगाता हांव कितेंय आपणावंक शकता म्हणलो एक बरवसो दवरचो. हांव अस्कत म्हणून वळखून सलवणी हांवें वळखुची आनी क्रिस्ताचो पाटलाव करून ताचेतय हांवें जैतेवंत जावचें. दुसऱ्यान सोमी म्हणटा तुकाच तुवें इन्कार करूंक जाय. तुजें कितें आसा तें सगळें तुवें सांडूंक जाय. तुज्या आनी देवाच्या संबंदा मदें कितें अडखळ येता, जावंक पुरो तुजी आस्त, तुजे पयशे, जावंक पुरो तुजी पदवी, जावंक पुरो तुजें तें तुजेच जीव, तुज्या जिवाची आशा देवाच्या आनी तुज्या संबंदा मदें अडखळ जाता जाल्यार तें तुवें सांडूंक जाय. तुजें सर्वस्व तुवें सांडूंक जाय. असलोच एक उलो जेजून एक ग्रेस्त तरणाट्याक दिल्लो. पूण जेन्ना तो ताजें सर्वस्व सांडूंक तयार जालो ना तो जैतेवंत जावंक ना. बागार निराश जावन तो फाटीं परतलो. तिसऱ्यान जेजू म्हणटा आपणाचो कुरीस उखलून ताणें येवंक जाय. आपणाचो कुरीस उखलून घेवंक जाय. जेन्ना आमच्या जिविताक सवकासाय हाडच्यो संगती आमी सांडता सहज जावन थंयसर जियेवचें कश्टांचें जावन आसा. जेन्ना सुम्यान शिकयल्ल्या त्या तत्वा प्रमाणें जियोंक आमी कुशी व्हरता तेन्ना जिवीत निजायकी कश्टांचें जावन आसा. सोम्यान देवाच्या कुशेक काल्तिमान घाल्ल्या बरी आमी देवाच्या कुशेक काल्तिमान घालून जियोवचें कश्टांचें जावन आसा. हे जावन आसात आमचे दिसपडटे कुरीस जे आमी उखलून घेवंक जाय. आनी चवथ्यान जेजू म्हणटा ताणें म्हजो पाटलाव करूंक जाय. आमी फकत आमचें उणेपण वळखुचें
आनी क्रिस्ताचो फाटला ओळखूचें आमचें सर्वस्व सांडचें इतलें केल्यार पावना. पूण खऱ्या मनान आमी सोम्याचो फाटलाव केल्ल्यांत मात्र जैतेवंत जावंक शकता. सोम्यान सयत आपणाचें समर्पण केलें. आपणाचें देवपण ताणें सांडलें आनी एका गुलामाचें रूप, एका बाळशाचें रूप घेवन, मनशाचें रूप घेवन आमचे मदें ताणें वस्ती केली. ताणें आपलो इन्कार केलो, आपणाचो इन्कार केलो. दुसऱ्यान सोम्याक मातें तेंकूंक सयत जागो नातलो. ताचें सर्वस्व ताणें त्याग केलें. तिसऱ्यान सोम्यान ताजो कुरीस उखल्लो आनी तो ताच्याच जिवाचें बलिदान त्या कुर्सार ताणें भेटयलें. पूण तितल्यार सोंपोंक ना. तो जैतेवंत जालो पुनर्जिवनपणांत. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, जेजूची देख घेवन समर्पण आमी करूंक आसा आनी असलें एक समर्पण केल्ल्यांत आमी जैतेवंत जाता म्हणलें सोमी आज आमकां शिकयता. आमी निजायकी समर्पण केलां म्हणलें आमकां कळचें कशें. जेन्ना म्हज्या जिणेंत कश्ट येतात, जर तर जोब पात्रियार्का परवीं देवान दिलें, देवान वेलें, हरसिल्लें जावं देवाचें नांव म्हणूंक हांव शकता. जेन्ना म्हजे जिणेंत कश्टांच्या वेळार हांगासर थंयसर वचून विविध देवासांव आचारचें वा पितीसपणां आचरण करचें सांडून देवाच्या वेळाक, देवाच्या मांडावळेक काल्तिमान घालून जिवंक शकता. तेन्ना निजायकी हांवें म्हजें एक समर्पण देवाक केलां म्हणल्यार कसलोच दुबाव ना. मोगाच्यानो, एका धैर्याची, बरवशाची, कश्टांची, तिरासाण्याची जिणी आमी जिवंक आज जेजू उलो दिता. एक घडीत तुमच्या मुखार दवरून हांव सोंपयतां. आयल्या वारत हांव बरोडा जावन कोड्याल कुशीन ट्रेनार पयण करनासलो. भरूच म्हणलो एक जागो पावतना एक तोंटो एक बोडयेच्या आदारान ट्रेना भितर सोडलो. म्हज्याच बोगीक सोडलो. हांव S1 स्लिपर पयण करता म्हज्याच बोगीक तो सोडलो आनी व्हड ताळ्यान सोम्यान म्हाका सोडयला. सोमी तुमकांय सोडयतलो. सोम्या थंय हांव जैतेवंत जाला, तुमी जैतेवंत जाताल्यात. जेजू ह्या संवसारी आमची पातकांचें बोगसाणें दिवन बापा थंय एकवटूंक आयिल्लो म्हणल्यार व्हडल्यान 15 मिनटां ताणें आपणाची साक्ष उसारली. हांव त्या मनशाक पळोवंक लागलो. हो तोंटो ताचे थंय सोम्यान कितेंय असऱ्यां केलें म्हणून आमकां सांगूंक जायना. पूण ताचे थंय एका रितीची उर्बा सोम्याक हांवें साक्ष दिवंक जाय. सोम्याची बरी खबर हांवें परगट करूंक जाय. हांव ताचे लागीं उलयलो आनी तो म्हणलो, म्हज्या कश्टांत सयत हांव म्हज्या सोम्याक वळखून घेतला. वय मोगाच्यानो, तो खऱ्यान तो मनीस थंयसर जैतेवंत जाला. ताणें खऱ्यान ताची ती परिस्थिती कशी आसा ती ताणें देवाक समर्पिल्या आनी देवाच्या मांडावळेक ताणें खालतीमान घालून तो जियल म्हणल्यार कसलोच दुबाव ना. तर मोगाच्यानो, असलें ते एक समर्पण करच्याक जाय आसची कृपा आतां ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आनी सांगात आस आयचें हें नवें आमी आदारतना आमी जाय आसची कृपा मागून घेवया. आमेन. स्वीकार कर तू दये येरस्तारा कानिको वाटया सर्वेस्पुरा स्वीकार कर तू
Styrusnara, Biditau tukahu, Unugu wansu, Munshawang kilo, Pitu mendilo, Santo angka, Jivi timsu, Kaniko adnaya, Service pura, Sweekan pertundai, Yesus nara, Kaniko adnaya, Service pura, Sweekan pertundai, Yesus nara. म्हज्या भाऊ भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देव बाबाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणेंच उदार मनान आमकां बसयला. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाजूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं आयच्या दिसा नवो उजवाड आमकां उदेलो. देवान मनशाक आपले हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताच्या वेंगेंत आयलो. ताच्या ससनीक शब्दान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची अस्कतकाय. अशें आमचे विनाशी सैबान पुंक्याक चडलो अविनाशी मान. एकठांय हो कितलो अजपाचो सोमेस्त मनशाक जिवीत देवाचो एका मनशा वरवीं फावो जाले. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. संसार बोला तुझ्या बाबा. भूम सर्गी तुका जय. सर्वेस पोराचे नावी व्यथा ताका जय. भूम सर्गी तुका जय. बापा, करोस तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली
तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत पातकांचें बुकसाणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशा पसोत ते रावतलें हे म्हज्या उडासाक करात. Bavarta sogut părgătuia. तुझ्या कुसा आणि पुनर्जीवन पुनवो विठुवे आमकां सोडलाय सोमिया संसाराच्या सोडवंदारा आमची सोडवण कर जे क्रिस्ताचे बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगस्यतले आमकां सोमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा लुईस पाल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका पृथ्वी मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदारण मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टागती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परचळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कारमोरी देवाच्या माये सांगाती सांजू जाय ती सोपती बाकी हांव दमदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससनात. आमेन. आमच्या सडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान आसा. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर शिकलेल्या बक्षिता तशें आमची पथकां बगस आनी आमकां ताणलेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींच्या बागांनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्या राजोर्दी पदुनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो माया मोग असो आनी एकवटसो गुज जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी सुमया तुमच्या तरेची म्हाका फोवना तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या काळजा सुमया तुये मोगान तुका स्वागत करता तूं बरबीडा काळीज मोचे नंदन जावते तुज्या येया. आमा मनशांक सोडवण दिवच्या ह्या नांवा शिवाय ह्या संवसारान दिल्लें दुसरें खंयचेंय नांव ना. प्रार्थुया. प्रितीवंत बापा तुज्या पुताच्या नांवाक मान दिवन सगळ्यांनी दिंबी मोडची म्हण तुवें येवचिलें. ह्या तुज्या मोगाचे येवजणे पासोत हो दिन वासनेचो यज संभ्रमून जेजूच्या नांवांत आटापलेली तुजी सोडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जियोंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंच नांव विश्वासान उसरोवंक सरगार तुका ससनाक वाखणूंक आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थिता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. प्रागाच्या बाळका जेजूचे नांवेन मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावंसो म्हजो संतोश म्हणटा समी जेजो मनशाचो जावन येयलो सतराच्या गजांनी तो मनशा पावलो पिडा गुणगण दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. येणाऱ्या शिकलो जेजू मेस्त्री म्हण नांव वाडलो. आतांच्या पवित्र बाळपणांत मनशाक ताच्या स गजांनी तो पावता. प्रागाचो जेजू बाळोक म्हणटा कितें सर तूं म्हाका मान करताय तितलें सर हांव तुका मोगाळ भाव भयणीनो. आमकांच आमी देवाक बाळका जेजूक समर्पितना आमचे सर इरादे ते सावां प्रत्येक रितीन हांगा आसच्या ह्या भुरग्यांक आमच्या कुटुंबांनी आसच्या भुरग्यांक आमच्या शेजारी आसच्या भुरग्यांक अनाथ जावन आसच्या भुरग्यांक गत आदार नासतना बालकार्मीक जावन काम करच्या भुरग्यांक झगड्या वरवीं रक्त प्रहार जाल्ल्या त्या भुरग्यांक कोणूच कांयच नासतना वळवळच्या त्या भुरग्यां पासत त्या बाळका जेजूक आमी समर्पया. आमी समर्पया आमची कुटुंबां. आमी समर्पया आमच्या कुटुंबांत आसची मालगडी पिडेस्त. आमी समर्पया आमच्या इवाजाना. आमी समर्पया आमची सर फिरगस कुटुंबां. प्रत्येक रितीन आमी मागया ज्या लोकांना आमकां मागोवन सांगला आनी त्या लोकां पासून आमी मागता म्हणून भास दिल्या त्या लोकां पासून आमी मागया. आनी प्रत्येक रितीन आमकांच त्या बाळका जेजूक समर्पया. सांगात आमी म्हणया हे बघे जेजू बाळका तुजे सर पदवी हाच्या भितर उगडप गेली आसा आनी तुजो हात बेसोन उगवलो आसा. तुका पातयेन उलो मारतल्या सगळ्या दयेनाय आनी तुजे बेसावानी बर आमेन. आमच्या बापा सगळीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजी खुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आनी देवाचो पूत मनीस जालो नामान मरी कृपेन बरयले सेम तुजे सांगाता स्त्री आमी ते तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशो जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो
आनी देवा सोबत मनीस जालो आनी देवा सोबत मनीस जालो आनी देवा सोबत मनीस जालो आनी देवा सोबत मनीस जालो आनी देवा सोबत मनीस जालो आनी देवा सोबत मनीस जालो आनी देवा सोबत मनीस जालो आनी देवा सोबत मनीस जालो आनी देवा सोबत मनीस जालो आनी देवा सोबत मनीस जालो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचे बेसांगार आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचे बेसांगार आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचे बेसांगार आनी आयक आमचे मागणे जेजू बाळकाक मागणे ह्या जपाच्या जेजू बाळका आमच्या बेजा काळजाचे एकागो तुजी दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार पडून आमी मागता तुजे इतले बिनमतीन बरयले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकासून दी आनी इतल्या तरेकान मागची कृपा आमकां दिवन दी कारण आमचे वेले सकस निरासपण तुजी कुमोग आनी बजवण आमकां धाड बाबा आनी पवित्र सांगाता आमी तुका वर्णुच्या सदांच सर्वता आमी मोगाळ भाव भयणीनो आमी दिंबेर पडोवन बाळका तुज्या समकर आसा ह्याच बाळका जेजून आमच्या जिवितांत जायती अजापां केल्यात जायती बरेपण केल्यात ह्या भुरग्यांचे देणे आमकां दिल्यात आमची कुटुंबां बरी केल्यात शांती समाधानाची केल्यात आमचो फुडार बरो केला आमचो वावर बरो केला त्या बाळका जेजूक आमी आमच्या काळजांत अर्गां दिवया सांगात आमी म्हणया एवो उदार बाळक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा थंय आमकां दाय केले देडो उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुजे काकुळती आमी वर्ण केल्या तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळना आमच्या सगळी बातेनी तुजेर आमी दवरता तुज्या अजापाच्या इमाजी मरिफा तुजी भक्त सगळ्यांनी विसर दी स लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली थंय बीक मजा जोडून दी ससुद्धी आनी महिमा जावन तुका बाळका जेजू आमेन सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमचे फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं सो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवेची येता आनी राज करता ससनाच्या ससनाक आतां भुरग्यां खातीर मागणें सगळ्यांच्या मगळा बापा आमी तुका अर्गां दिता ह्या भुरग्यांची देणी आमच्या कुटुंबाक तुवें फावो केल्या खातीर हे समयार ह्या सर्व भुरग्यांक हांगा हाजीर आसल्या भुरग्यांक तुज्या पांयांत आमी समर्पीत हांव तुजेच ते देणे सुम्या तूंच तांकां राख आनी सांबाळ तूंच तांची वाट दाखय आनी तांच्या ह्या भुरग्यापणाच्या अनंतपणाची जिवीत जिवंक तांकां तूं आदार दी समे जेजू ह्या संवसारांत आसतना तुवें भुरग्यांचो मोग केलोय आनी त्या पवित्र पुस्तकाच्या एका निदर्शनांत आमकां कळून येता तुका भुरगीं भोव मोगाची म्हूण हे समय ह्याच भुरग्यांक आमी तुज्या पांयांत आमी समर्पीत हांव सुमया तांकां सर पिडेशिरांतले कश्टांवरांतले त्रासांतले तांकां तूं निवार तांकां बरी भलायकी शांत समाधान तांकां लाभय सर वायट विघ्नांतले देवसराच्या ताळण्यांतले आनी विघ्नांतले तांकां तूं निवार तांचो सांगात तूं जा आनी सदांच तांच्या जिवितांत तुजो सांगातपण दिवंक तांणी सारक्या वाटेन तांकां सोडूंक तूं तांकां आदार दी तांच्या शिकपा जिवितांत शिकूंक बरी मोत जानवाय तूं तांकां लाभय समया कित्याक जेन्ना तुजे जावन ती जानवाय येता खंडी जावन ती तुज्या वाटेरच सोडूंक शकतली तेतून ह्या भुरग्यांक आमी समर्पितान सुमया तांचेर तुजे भरपूर आशिर्वाद घाल तांच्या हर एका मेटांनी तूं तांकां सांगात जावन तांकां राख आनी सांबाळ जेन्ना तांच्या जिवितांत भिरांत खावची येता तेन्ना तूं तांकां धैर्य दी जेन्ना वाट संगतीनी आनी वस्तूंनी तांकां तांची वाट दुसरी जाता तेन्ना तूंच तांकां सारक्या वाटेन चलोवंक तांकां तूं आदार दी अशें तांच्या भुरग्यापणाचें जिवीत
तुज्याच कृपेन तुज्याच आशिर्वादान ते जिवंक तांकां तूं आदार दी. आतां आमी सर मलगाडी आमचे उजव्यात उबारया आनी ह्या भुरग्यांक प्रत्येक रितीन देवाचो आशिर्वाद तांचे वयर मागया. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं आनी सर्व पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर प्रत्येक जावन हांगासर जमलेल्या हर एकल्या भुरग्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमीन. Jesu barka, bergantinya astuka, diak musuh kesakatan sangga di surga.